पयलीं सगळो पुसरो होवन घालयता ना कमरे जाता होक्यां आनी आतां एकदां तो काम जालां की रोप काडटना नाका आतां बागवान करूंक जाय तो जाणट्यांनी बावड्या दवरला म्हणून आतां करूंक जाय तर उरतलां नाजाल्यार काय उपयोग आहा पूण कांयी सांग हा कितके बदल जावन कितकें काय न्याय येवं न्ही पण आमचे जाणटे आमचे काय बरे लोक आहोत ते आपली कला आपला सगळं सांबाळून आहोत हय झाडां पेडां न्हंया बद्दल तांकां प्रेम आसा आनी ते तांकां जतनाय खातीर खूब काम करतात हालीं आमची चंद्रिका पाडगांवकर जी आसा कवयित्री तिजो मन कोगुळ गाता म्हणून नया कविता संग्रहाचा प्रकाशन जालां ह्या प्रकाशनाक आमचो तारयलो प्रकाश पर्येकार जो आहा तो येयल्लो हो तेणी हालींच म्हादय कागदांतल्यान कागदार नया पुस्तक बरयलां काय पुस्तक रे शी सुंदरच हा हय हा तसोच हो कविता संग्रह आहा न्हू सामको बेसच हा कविता वाचपा सारक्यो हय मन कोगुळ गायता ह्या चंद्रिका पाडगांवकाराच्या तिसऱ्या कविता संग्रहाचा प्रकाशन नामनेचे साहित्यिक सुरेश आमोणकार पुंडलिक नायक प्राध्यापक प्रकाश पर्येकार आणि प्रुडंट मिडियाचे एडिटर इन चीफ संदेश प्रभुदेसाय आणि हेरांच्या हातीन झाला हो कविता संग्रह म्हणजे फक्त कविता नसान तितून देशभक्ती गीतां आणि निसर्ग गीतां असत कवयित्री चंद्रिका पाडगांवकारान माती वजरे फुलां देशभक्तीची बरी आपल्या कवितांनी सांगड घातल्या कवींनी निसर्गाचेर असलेली भक्ती ह्या कविता संग्रहांतल्यान दिसन येता असा प्रकाश पर्येकारान सांगला निसर्ग देवतेची अशीच आपल्याचेर कृपा करची आणि आपल्याकडसून भरपूर साहित्य लेखन जावचा असा कवयित्री चंद्रिका पाडगांवकारान सांगला म्हाका गावप हें ल्हानपणा पासून आवडटा आनी म्हज्या ओठाचेर हीं गितां आसतात एखादी धून एखाद्री जर बरी चाल म्हज्या ओठार बसत जाल्यार त्या चालीचेर एखाद्रें गीतय म्हजें तयार जाता ही एक ईश्वरीय देणें अशें हांव मानतां आनी त्या परमेश्वरा कडल्यान म्हजे कडल्यान बरीं गितां तयार जावची तसो कलागूण म्हजे कडेन आसा आनी ईश्वरा कडेन इतलीच प्रार्थना करता की बरीं गितां म्हजे कडल्यान तयार जावची कोंकणींतल्यान आनी ती गोंयच्या सगळ्या जनते मेरेन पावची ही प्रार्थना आसा आमच्या चलचित्र खबराकारान चंद्रिका पाडगांवकाराच्या तिसऱ्या कवितेच्या झेल्याचं प्रकाशन करून एक बरो कविता संग्रह आमकां वाचूंक दिलो कला आणि संस्कृतीच्या मळाचेर आमची भुरगीं फुडें येवची तेंच्यांनी आपल्या आंगातली कला सादर करची म्हणून गांवांतल्यो संस्था काय 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 करीत आसतात हालींच फातोड्ड्याच्या मुस्लीम वेलफेअर असोसिएशन आसा तेंच्यांनी आपले मुस्लिमांचे भुरगे जे आसत ते फुडें येवचे तेंच्यांनी काही आपल्या आंगातली कला सादर करची आनी तेंचें नांव जावचा म्हणून बरो एक अंक काडलालो त्या निमतान एक कार्यक्रम दवरलालो त्या कार्यक्रमाक भुरग्यांनी कुराण जो आहा मुस्लिमांचो धर्मग्रंथ कुराण तितूंतला म्हत्व जो आसा म्हणजे काय कुराणांत आसा आमी सगळ्यांनी मनीसपणान जगाचां मनीसपणान रावचां एकचार दवरचो एकामेकाक मदत करची अशा प्रकारचो संदेश दिलो तशें आतां हे सगळे पुरणकार आतां भाव भयणां सगळीं एकामेकाक मदत करतात आनी पुरण करतात त्या शिवाय पुरण तुका जाता मत्ती शिवाय फातोर्डा मुस्लिम वेलफेअर असोसिएशनान दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय इस्लामीक प्रोग्राम घडून हाडलालो ह्या कार्यक्रमा निमतान मुस्लिम असोसिएशन आपल्या समाजातल्या भुरग्यांच्या कलेक वाव मेळचो आणि सगळ्या धर्मातल्या भुरग्यांक आपल्या धर्माची प्रार्थना आणि एकचाराचा शिक्षण काय आसा ता बारीक मोठ्यांक कळांचा म्हणून तेंच्यांनी कुराणांतल्या बोधकथांची स्पर्धा दवरलेली ही संस्था फकत मुस्लिमच न्हू तर सगळ्या धर्मांच्या भुरग्यांक आणि तरणाट्यांक वेगवेगळ्या प्रकारचा शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिता त्या निमतान संस्थेन सोयऱ्यांच्या हातीन सोविनिराचा प्रकाशन केला भुरग्यांनी सामक्या समरस जावन ह्या स्पर्धेत वांटो घेतलो त्या निमतान सामाजिक वावुरप्यांचो संस्थेन भोवमानय केलो ह्या कार्यक्रमाक मुसलमान आनी ह्या धर्माचे लोक हजर आसताले संस्था फकत मुस्लिमां खातीर नसान ती सगळ्या धर्मातल्या लोकां खातीर कार्य करता आनी करीत रावतली असा शेख अब्दुलान सांगला فوجدك عائلا فأغنى
दफा है दिस। मेरी तकरीर का उन्वान है मुश्किल कौन हल करता है। तारीफ के काबिल अल्लाह अज़्ज़ा व जल है और बेहिसाब दरूद व सलाम नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खालिस इबादत है। मडगावसून आमच्या चलचित्र खबरकारांनी मुस्लिम संस्थेच्या कार्याचेर उजवड घातलो. आम्ही आता म्हणजे मिया आणि हो दादी म्हणजे गणेश पर्येकार, म्हादय काळजांतल्यान कागदार बरोवपी प्रकाश पर्येकाराचो हो भाव. आम्ही हांगासर ह्या दुऱ्याच्या कोणी कडेन आसून आणि माझ्या फाटल्यान तुमकां जी दिसता ती सगळी पुरणीक बांदलेली शितारी. ही शितारी बांधल्या शिवाय पुरणीक काय उपयोग ना. कारण हो जो पुसरो आसा हो सगळो पुसरो आडवांक जावो, धोरां येवंक जायना, दुकरां येवंक जायना, कोण येवंक जायना म्हणून हे सगळी शितारी बांदतात आणि हें मोठं काम. फाटली 40 वर्सां जास्त जाली दादी पर्येकार ह्या पुरणीच्या शेतांत वावुरता, शेतां भाटां करता आणि हें सगळं पिकयता. पुरण म्हणटना बरी पूण कश्ट आसत हे तुमकां बगल्या उपरांत आतां कळटलें. हो सगळो पुसरो सामको व्होवान घालचो पडटा आणि सगळो न्हंयत सोडचो पडटा आणि मागे पुरण जाता. दादी म्हणटा आमी काय केलां हें जमचना ना, करूंक जमचना ना, म्हाज्यान जावचना ना म्हणून आमची शेतां भाटां पडींग उडयलीं. पूण दादी म्हणटा त्या कोतान कश्ट, धडपड आणि जिद्द जर आसा जाल्यार आमच्या कडेन जं काय आसा तें आमी करीत जाल्यार मनीस कांय करूंक शकता आणि आमची शेतां भाटां जी पडींग पडलीं ती आतां हरीचार जावंक शकतली. म्हणून सगळ्यांनी आपली शेतां भाटां राखची, जतनाय करची, ती करची. बारीक आसात मोठी आसात काय ती करूंकची. जो पर्यंत आमी करिनू तो पर्यंत काही एक मेळपाचो ना. त्या खातीर धडपडीत रावात हो दादीचो संदेश. दादी काय म्हणटा पुरणी बद्दल आणि केन्ना जे कशी करतात पुरण ती दादीच सांगतालो ती आमी बघूया. माझ्या संसारातल्या भावानो, तुम्ही बघल्यात आसतल्यात गावागावांतली शेतां. आमच्या सत्तरींत पुरण शेताचो एक प्रकार असा, तो गावातल्या न्हंयच्या जुवाडार आणि न्हंयच्या पात्रांत करतात. तार सावाड्याचो गणेश पर्येकार म्हणजे दादी आणि कितकेशे शेतकार ही पुरण करतात. ही पुरण शेती फाटली शेकड्यांनी वर्सांसून सुरू असा. सत्तरींतले कितकेशे शेतकार पुरण शेत करतात. दादीची पुरण त्याच्या आज्याच्या कारकिर्दीपासून सुरू असा. ही दादीची आवय, तिने ही पुरण सांभाळून दवरल्या. पहिली आवय पुरण करी, आता दादी करता आणि त्याची घरची करतात. हो पुरण शेताचो प्रकार म्हणजे पावसांत जो पुशारो राशींच्यो राशी व्होवान येता आणि तो ह्या न्हंयच्या कुशीक पडटा तो असो खोऱ्यांनी खापान व्होवयतात. मागीर जमीन तळार करतात. अशी जमीन तळार केली की मागीर कुणगे तयार करतात. कुणग्यांनी आसलेलो पुशारो असो न्हंयत व्होवयतात. कुणगे जाले की मागीर थंयच रोंप रुजयतात. रोपेक 21 दीस जाले की मागीर ती कुपळून अशी ह्या कुणग्यांनी लायतात. पुरणीचे 2 प्रकार, एक वांयगणी आणि दुसरे झोतीची. ही जी दादी आणि तिचे वांगडी काम करतात ती वांयगणी आणि ही रोंप लायतात ती पुरण झोतीची पुरण. झोतीचेर पुशारो मारून केल्ली ती झोतीची. पुरण करतले जाल्यार पयलीं शितारी करची पडटा आणि मागीर हो पुशारो सगळो थंय थारता. आता बंदारे जाल्ल्यान पुरणी खूप कमी जाल्यो. ह्यो पुरणी जतनाय जावन उरताल्यो जाल्यार आतांची पिळगेन काम करूंक जाय असं दादीचं म्हणणं. हांव सादारण पुरण 42 वर्सां हांव ही पुरण करता. म्हजो पयलीं आजो करतालो, म्हणजे म्हजो बापूय करतालो. बापा वयल्यान हांव 42 वर्सां हांव पुरण ती करता. आनी पुरणी पयलीं आमी हांगासर गराडी म्हणून घालून पाणी हाडटाले ही सायडीकून. वल्ली घालपाची आनी गोल्डेक साठी मारून कशें पाणयाक फ्लो हाडून असो आमकां खूब त्रास पडटा. तेन्ना कितकें सामान वेळू हाडपाचें पडटा, काय वल्ली घालची पडटा, ताका वेली हाडच्यो पडटा. अशे पद्दतीन आमी हांगा हाडून उदीक पुरणी करताले. आनी जाणटे पयलीं कशें करता, हांगा खराडी घातली काय उदीक येतालें आनी ती जी खराडी आसली ती फ्लोरान व्होवन गेली आनी आमकां मागीर ते वयर बांद घालचो पडलो ते बंदारा कडेन घालून 1 म्हयनो आमी बंदाराक वापरताले. तेज्या उपरांत पुरणी वावरताले. पुरणीक उदीक हाडून पुरणी ते सगळे पुशाने भायर घालूंक जाय. धुवन रेंव काडप, खोडू तकलेन भरून भायर मारपाचो. झोतीचे म्हणजे ही आमची ती झोतीची म्हणजे तेका आनी काय उरत ना तेका. हें आमकां येवन आयचें सगळें मेळटा. आमी फक्त धुवन घालपाचें, जोत घालपाचें आनी लावप इतकेंच आमचें. झोतीचेर फक्त काय उरप ना तेका. ते खोडू पडपाचो, खोडू सगळो काडून भायर उडोवप, न्हंयत उडोवपाचो आनी तो प्लेन करप, कुणगे तयार करप आनी तेजेर ताळो घालून मांडपाचो. तेजेर भायले पुशार हाडून मारप आनी भात पिकोवप तेजेर. नवे पिळगेन फक्त काय करप आतां तर नवे पिळगे आतां भितर येवप आनी ते कशें करता ते पळोवप. पूण आयज नवी पिळगी तशी येना शेती कडेन वळना ती. आतां वळल्यार ती शेती करूं येता मनीस आनी मनीस जगूं शकतात. कळ्ळें, जगपाचे मार्ग आसा तेजे. पूण आयज लोक तो काम करिना न्हू. कश्ट करूंक जाय. कश्ट केल्यार काही करूं येता, भागार पिकूं येता हांगासर.
आमच्या 70च्या उदय परबान दादी आणि त्यांच्या वांगड्यांबरोबर सगळी पुरण लावन मोकळी केली. दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आणि मानावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी कशो जाल्यो हें मात आमकां सांगूंक इसरा नाकात. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in चेर तुमची मतां कळयात. आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा